गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार। आज दिसपरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर किती घडामोडी जाल्ल्यो त्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यान पयलीं वचूया ऐश्वर्या खोर्जवेकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची पयली अपडेट। सान जुजेदी आर्यल ह्या वाठारांतलो जो जोसेफ हांचो पुतळो आशिल्लो तो अनवळख्या मनशांनी मोडतोड करून तेजी चोरी केल्ली आसा। जेन्ना ही घडणूक जेन्ना कळटा की हो जो पुतळो आहा ती दुसरे फावट कोणी तरी अशें केल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्यान तशेंच तांच्यांनी मागणी केला की हेजेर कोणी जे केला पळय तेजेर कृत्य वायट कृत्य केला पळय ताजेर खर कारवाय करची तांच्यांनी मागणी केला। ही जी बातमी तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयता। दुसरी जी बातमी म्हणजे कोडार वाठारात जी IIT प्रकल्प येवपाचो ताका तांचो विरोध कायम आसा। तांच्यांनी आयज कृषी मंत्री रवी नायक हांकां निवेदन भेटून तांच्यांनी मागणी केला की हेच्या विरोधात तांकां तेंको दिवचो। उपरांत हाचेर कृषी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें की हे विशीं ते मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप करतले म्हणून अशें तांच्यांनी आश्वासन दिल्लेलें आसा। आनी तशेंच तिसरी जी बातमी म्हणजे नादोरा हांगा सुमार 4 गाडयो लासून काबार जाल्ल्यो आसा आनी हेची उजो लागपाचें कारण म्हणजे तेंची जी EV आसली ती आशिल्ली ती बायक चार्जिंग लायल्यान तिचो जो शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागिल्लो आसा। हेज्यो तिनूय बातम्यो तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। ह्यो तिनूय म्हत्वाच्यो बातम्यो तुमकां सविस्तर 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। फुडें वचूया उत्तेजा गांवस हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। राया एके धांवते दुचाकीचेर अचकीत झाड पडून दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जालो। तेजे दुचाकीचे व्हड लुकसाण जालें। थळाव्यांनी हे घडणुकेची म्हायती उजो पालोवपी दळाक दिल्या उपरांत तांच्यांनी घडणूक थळार येवन झाड कुशीक काडलें। तशेंच जो दुचाकी स्वार जखमी जालो ताका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केला। ही एक म्हत्वाची। आनी दुसरी म्हणल्यार रामा काणकोणकर हल्लो प्रकरणात जे 8 दुबावीत आसा, जेनिटो कार्दोजा सयत जे 8 दुबावीत आसा तांकां आतां 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। आयज हे विशीं पणजेच्या सत्र न्यायालयान सुनावणी आसलेली आनी ह्या सुनावणेंत तांकां ही ख्यास्त सुनायल्या आनी ह्या प्रकरणा विशींची फुडली सुनावणी आसा ती 10 ऑक्टोबराक दवरल्या। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आतां MPA संकल्प आनी MPAच्या अधिकाऱ्यां वांगडा वादावादी जाली आनी ते MPAचे अधिकारी मुरगांव वाठारांत घरां मोडपाक गेले, घरां मातये भरवण करपाक गेले आनी थंयसर तांच्यांनी संकल्प आमोणकरान त्या MPAच्या अधिकाऱ्यांक शिटकावणी दिल्या की तुमी एकूय घराक हात लावन दाखोवचे अशे तरेची शिटकावणी दिली आसा। ही सविस्तर बातमी आसा ती तुमी 7 वरांच्या बुलेटिनाचेर पळोवपाची। मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकराचो ह्या नदीचो व्हिडिओ जो वीज खात्याचो अभियंतो आसा काशीनाथ शेटे त्याच्या वांगडाची जी एक डेरोगेटिव्ह लँग्वेजीचो व्हिडिओ तुम्ही पळयलोच आसतलो। आयज ताचो दुसरो एक व्हिडिओ येयला जो मुरगांव ऑथॉरिटी मोर्मुगांव ऑथॉरिटी पोर्ट ट्रस्ट आहा तांच्या अधिकाऱ्यांक तो सांगता की मुरगांवच्या एकाय घराक तुम्ही हिम्मत आसा जाल्यार हात लावन दाखया। ही सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। आनी एक म्हत्वाची बातमी, रामा काणकोणकर जो एक्टिविस्ट आसलो ताचेर जो खुनशी हल्लो जालो त्या हल्लो प्रकरणांतले जे 8 दुबावीत आहात जिनिटो कार्दोजो धरून जे 8 दुबावीत आशिल्ले तांकां 14 दिसांची न्यायालयीन कोठडी सुनायल्ली आसा। 2 दिसां पयलीं जेन्ना सुनावणी जाल्ली तांकां 2 दिसांची पुलीस बंदखण वाडोवन दिल्ली, पूण आयज जेन्ना दुसरी सुनावणी जाली तेन्ना तांकां 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण सुनायल्या। फुडें वचूया ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। समाज वावुरपी रामा काणकोणकर हाचेर हल्लो जाल्लो त्या प्रकरणांत भाजपाच्या गुंडाराजा आड आप ह्या पक्षान आम आदमी पक्षान BJPचे गुंडाराज गोंयांक नाका अशी मोहीम आयज सुरू केल्या। भाजपान गोंयची शांतिकाय नश्ट केला अशें आपाचो म्हणयारो वाल्मिकी नायक हाचें म्हणणें आसा। तशेंच भाजपाक हरोवपा खातीर आमी कोणाय कडेन युती करपाक तयार आसात अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार हांणी सांगिल्लें आसा। तशेंच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार सांखळे आयज दिसाढवळ्या एक भाजी विकपी एक जाणटी बायल आशिल्ली आनंदी गावस एका अनवळख्यान ताचे कडल्यान ताची भांगराची
पाटले आनी सरपळी चोरून व्हेला आनी थंयच्यान फुज्यो काडिल्लो आसा. हे विशीं तांणी सांखळेच्या पुलीस आउटपोस्टाचेर कागाळ केली, देखून सध्या ताचो तपास सुरू आसा. तशेंच तिसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार कुडचरे नगरपालिका वाठारांतले रस्ते दिल्ले मुजती भितर दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकर हांणी 12 तासाचें उपोशण आयज सुरू केल्लें आसा. देखून 15 दिसां पयलीं तांणी ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करची ना जाल्यार आपूण उपोशणाक बसतलो अशें अल्टिमेटम संबंदीत प्रशासनाक दिल्लो. तर ह्यो तिनूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. बाळकृष्ण होडारकराचें उपोशण, ते भायर आपाची एक मोहीम जी आपान रामा काणकोणकराचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत सुरू केल्या की गुंडाराज नाका म्हणून. ते भायर आनीक 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो आयच्यो ज्यो अश्यो की मंत्री रमेश तवडकार आनी आमदार गोविंद गावडे म्हणले राजकारण तुमकां खबरच आसतलें. दोगूय जाणांनी एकामेकाचेर जायते आरोप केल्ले. ह्या आरोपांचे फाटभुंयेर आयज जेन्ना मुख्यमंत्र्याक विचारले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की तांचे मदीं कसलेच कुफुसांव ना म्हणून. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी येता की स्वप्नेश शेर्लेकार जो एक्टिविस्ट आसा तांणी टायगर रिझर्वाच्या प्रस्ना वयल्यान भाजपाचेर एक व्हिडिओ काडिल्लो आनी त्या व्हिडिओन तो भाजपाचे कार्यकर्ते आनी आमदारांक सांगता की हलकटपणां सोडात आनी नवदुर्ग आसा ताची पुजा लेगीत करूं नाकात. त्या व्हिडिओचेर भाजपाचो एक कार्यकर्तो महानंद म्हणटा ताणें आक्षेप घेतिल्लो आनी ताका राती फोन करून ताणें बरोच वडीर काडलो. ते उपरांत स्वप्नेश शेर्लेकारान आयज पुलिशेन कागाळ केली आनी हेच फाटभुंयेर जेन्ना विजय सरदेसाय आसा ताका विचारलें तेन्ना विजयान सांगलें की भाजपाची जी भाजपा आहा ती बाउन्सर जनता पार्टी जाल्लेली आसा. सो ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो आनी हेर बाकीच्यो बातम्यो 7 वरांचेर मुजत पळयात. हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर सयत हांव सुशांत गावस. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागोय निश्चित केल्यात.